देशात सध्या टमाटांचो विषय बरोच गाजता। तांकां सध्या VIP ट्रीटमेंट मेळपाक लागला। हिस्पा भायर वाडत चलिल्ल्या म्हारगायेच्या विरोधात गोंयांत सगळ्यांच्योच तकल्यो तापपाक लागल्यात। बायलांय कितली म्हारगायगे सायबिणीची फुगडी तिडकीन गावपाक लागल्यात आनी गरिबांनी जगप कशें हेवूय सरकाराक विचारपाक लागल्यात। पळयात म्हारगायेचो रिपोर्ट। गोंयांत मुसळधार पावस पडपाचें चालूच आसा, पण ह्या मुसळधार पावसानूय लोकांक घाम येवपाक लागलो आसा अशें वातावरण जाल्लें आसा। भाजी मार्केटांत सद्या गोंयांत असो रेट वाडलेलो आसा की लोकांक एक चिमटो लागलेलो अशें लागलेलो आहा की भाजीची टमाटा जी 120 ते 140 रुपयान जाल्ली आसा। बाकी बीन्स कॅप्सिकम हे सगळेच रेट वाडलेले आसा आनी हेच्या खातीर लोकांक जायतो त्रास जाता। लोक जे 1 किलो व्हरताले खंय तरी टमाटा आयज पाव किलो व्हरपाक लागले आसा आनी हेचें कारण सांगलां म्हटल्यार ते जे सप्लायर्स आहा तेंच्यांनी कारण सांगलां म्हटल्यार ते की कर्नाटका महाराष्ट्रान हांगा कमी पावस पडलो या लेट पावस पडलो हेच्या खातीर हे खंय तरी रेट्स वाडले आनी दुसरें तेंच्यांनी अशें सांगलां की हे जे कांदे रेट वाडपाचे आसा कित्याक की जशें गेल्या फावटी कांदे चड प्रमाणान लायिल्ले पूण तेन्ना रेट देंवलो तेच्या खातीर तांकां जायतो लुकसाण जालें। ह्या फावटी तेच्या खातीर कमी लायलें। तशीच ही टमाटाची गजाल जाल्ली आसा की टमाटा ह्या फावटी कमी लायल्या आनी त्या भायर पावसूय लेट जालो हेच्या खातीर हाचो मार बसलेलो आसा आनी हेचो चिमटो लोकांक लागलो आसा आनी जायते लोक त्रास काडून हे टमाटा घेवपाक वयतात पूण ही टमाटा तांकां घेवपा सारकी मेळना। भाजी इतली म्हारग जाली की सोंसपाची न्ही। कित्याक तेन्ना टमाट आसले कितले 40 रुपयान किलो आसले, आतां कितले डबल रेट जाला। आतां कशें कितें करपाचें, भाजी खावपाची कितें करपाचें। बेळगांव पावस ना आनी गेल्या वर्साक खूब सवाय जाल्ली म्हणून लोकांनी झाडां लावंक ना। तेज्या खातीर ह्या वर्साक खूब म्हारग पडली आनी पावसा खातीरूय म्हारग पडल्या। मेन म्हणल्यार आतां सद्या भाजी म्हारग जावपाचें कारण ह्या फावटी कर्नाटका आनी महाराष्ट्रान पावस पडना आनी पडलो तो पडलो खूब लेट पडलो। जसो हांगा पडटा पळय तसो पावस पडना, थंय खूब लेट पावस पडलो। ह्या खातीर भाजी भरपूर म्हारग जाली। अरे म्हणजे कस्टमर येता आनी कितें रे भांगर लागला रे ते लागला रे म्हणटा भाजये खातीर म्हणटकीर आमची कांय चूक ना। आमकां बेळगांवसून भाजी हांगा येता ती आतां आयज आमकां आनी डब्बू मिरची 110 रुपया डब्बू मिरची आमकां येयला आयज। इतलें म्हणूंक सोदता की सरकारान चिंतचें, कित्याक सामान्य मनशाचे तुमी जे प्रकोप हे हाडला, म्हारगाई इतले वाडला, ह्या सायडीन तुमचे टमाटाचे 150 रुपया तुमी हे कार्टेलायजेशन करून भाजयेचे जे रेट वाडला ते फक्त तुमचे व्हडले प्लेयर्स अडानी आनी तुमचे रिलायन्स हे सगळे हे आख्खे ते कॉमोडिटीज विकती घेता 2-3 रुपयाचेर आनी ते आपले व्हडले वेअरहावजान स्टोर करून दवरता आनी सामान्य मनशाक ते स्लो करून रिलीज करता। 150-200 रुपया किलिंग करता आमचेर। बारीक मनशाचे ते चिंतनासतना लोकांक त्रासान घालता। दर वाडिल्ल्यान आपाची फुडारी प्रतिमा कुतिनोन सध्याच्या सरकाराक उजरावन काढला। हॉर्टिकल्चर आउटलेटांचेर अनुदानीत दरान टमाटांची पुरवण करची असोय तिणें सल्लो दिला। I feeling lost and I want to question this BJP महिलाज। आगो तुमी रस्त्यार येताली मुगो बेश्टे बारीक कितें कांदो मातसो म्हारग जाल्यार तुमी येवन लोट्टाली मुगो। तुमची स्मृती इराणी आयज जी मंत्री आसा, मिनिस्टर आसा, ती आयज खंय लिपलेली आसा आनी तुमकां म्हारगाय ना वो तुमकांय नरेंद्र मोदी तुमकां साकानी टमाट आनी आलें आमी धाडटा गो। आल्याचो रेट आयज 400 रुपया जाल्लो आसा आनी टमाट समज 150 रुपया रेट जाल्लो आसा, 120 रुपया पाव किलो हाडपाक गेल्यार 3 टमाट मेळटा खंय येदे दाखले आनी गरिबाची परिस्थिती पळयात तुमी। आयज खरेंच वायट दिसता। दिन में 150 कमाते हैं, टमाटर का रुपया 150 है। दिन में 150 कमाएंगे, टमाटर 1 केजी खरीद के खा देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या? रखेंगे क्या? बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे क्या? गांव छोड़ के इधर कमाने को आए हैं, 150 रुपया टमाटर खरीद रहे हैं, खा रहे हैं और बच क्या रहा है? कुछ नहीं। ऐसे सरकार करेगा तो कहाँ से बनेगा? आणि टमाटा आमकां 110-100 रुपयान किलो पडटा। आमी 120 रुपयान किलो विकता आनी गिरायक खूब कमी आसा। जाल्यार दर वर्सा भाजयांचे दर वाडटात पूण अंदुमात भाजयांची दर तेंगशेक तेकिल्ल्यान बारीक धंदो करप्यांक हाचो बरोच मार बसला अशी खंत लोकांनी उक्तायल्या। तुम्ही एक खंयसून हाडटा? ह्या वर्सा हे वाडपाचे फावटी कित्याक कारण कितें? कारण म्हणजे ते फाटले महिना ते पीक कमी जालें मातशें। कित्याक कमी जावपाचें? कित्याक म्हणजे ते एकदा पावस पडोंक ना, एकदा पावस चड जाले तेका लागून हे जालें। 130
म्हणजे तुमकां कितें इफेक्ट जालो तेजो आतां म्हणजे कितें त्रास जाता तुमकां म्हणजे कस्टमर येता न्ही तुमचे कडेन हय तेच पाव किलाक मागीर आमकां ते भरपूर येता टमाटर तितलेच पयशे वयता न्हू. टमाटर जो उसका क्यों ये इतना महंगा हुआ कि तुम होलसेल में बिजनेस करता है होलसेल अभी 110 रुपया। नहीं इतना बढ़ने का कारण क्या है? कारण पानी में से डूब गया ना, किधर पानी तो पानी है, नहीं तो पानी ही नहीं, थोड़ा थोड़ा जगह पानी ही नहीं है, इसलिए महंगा हुआ। पेडण्या लेगीत लोकांनी भाजयांचे दर वाडिल्ल्यान खंत उक्तायल्या. कारण क्या हो सकता है? क्या कारण होगा क्या बोलेगा. कांदा 30, और कौन सी सब्जी बीन्स 200 रुपये किलो. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.